कोंकणी भाषेचे ज्येष्ठ साहित्यिक तसेच पत्रकार स्वर्गीय चंद्रकांत केणीची जयंती शेनवारा मडगांव रवींद्र भवनात मनयली। तांच्या जयंती निमतान माचयेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांनी केणींच्या जीवन कार्याचेर उजवड घालो। चंद्रकांत केणी हे गोंयच्या तसेच कोंकणी अस्तित्वातले महत्वाचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोंकणी भाषा कोंकणी परिषद ताचो तो अध्यक्ष आशिल्लो आणि ते सगळी तेंची जे कामकाज जे आशिल्ले ते राष्ट्रपतांक चलताले ताजे लेख भाशणां ते सगळे पूण राष्ट्रपतांचे डेली आशिल्ले ताचो कांय संबंध येवची नाशिल्लो। तागेर आनीक अशी जी तो सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करतालो। साहेब सर बी म्हणटा ते वातावरण राष्ट्रपतान आसताले कानारात घेवन तो दाखयतालो। प्रूफ रिडींग कोणी जरी नवीन आयलो पयली प्रूफ रिडींग तो बघयतालो। नंतर तागे ते ट्रान्सलेशन करना आमकां पयली तो पीटीआयची बातमी आसताल्यो हे तागे वेगवेगळे आनी दुसरी म्हळ्यार ताजी प्रत्येक राष्ट्रपता केळी बाबा राष्ट्रपता श्वास आशिल्लो। सकाळ म्हणून तो 8:30 ऑफिसाक येतालो। पीटीआयची क्रीड घेवन तो स्वता ती सॉर्टिंग करतालो। ताजेर आपल्या स्वताच्या अक्षरां हेडिंग म्हणून दवरप अशी तागे वेगवेगळी दिसताली। आनी आज ते खंयचो दिसना आयची जी आज ही पत्रकारिता जाता तातूंत ते केळी बाबाची जी गोंयची पत्रकारिता न्ही आसा तो खूब मोठो फरक कसो दिसता। म्हाका स्वता जाणवता हांव अस्वस्थ जाता। या ऍडजस्टमेंटाक लागून ते संघर्श काडटाले आनी संघर्श काडिल्ल्यान खंयचीच संस्था फुडें व्हरप सोंपें जातालें। आनी एक गुण हांवें पळयलो कांय संस्थांनी बरोबर वावुरले। कांय संस्थांनी ते अध्यक्ष हांव सेक्रेटरी अशें पोजिशनाक वावुरले। कितल्योश्यो वस्त जाल्यो पूण खंयच ताका बाबा जाणवता तशें केळी बाब तापलो किंवा कोणाय कडेन रागारागान उलयलो किंवा संघर्ष निर्माण जालो वादावादी जाली अशें जालें ना। चळवळ जेन्ना आसता तेन्ना एक संघर्शाची एक हें जायत संघर्श म्हजे तुमच्या लिखाणांतल्यान तो संघर्श आनी तो पळय जो कितें आक्रमकता ती आशिल्ली केळी बाब त्या बाबतींत मोवात तुमचो आनी ताजो तुमी एक्सटर्नल एडिटर तुमचो आनी ताजो असो संघर्श जाला चळवळीचे न्हय बिलकुल ना बिलकुल ना। पूण तूं म्हणटा एक गजाल तरी आमच्या लोकांचो पिंड मातसो वेगळो वेगळो। मुखेली प्रमाण बरोबर दवरला रिकॉर्डाचेर की सरकारा कडेन संघर्ष करप हें आपल्याक कशेंच पसंत ना। सरकारा कडल्यान बाबा पुता करूनच काम करून घेवप वता तो लेख आसा तेन्ना कोंकणी भाशेचो आवाज बंद जालो तेन्ना ही प्रामाणीक भुमिका तांची आनी तांणी भाग घेवंक ना त्या आंदोलनात अजिबात भाग घेवंक ना।